नमस्कार, पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. झारखंड विधानसभा वेंचणुकेच्या पयल्या पांवड्यावेली अधिसुचोवणी आज जाली जारी. 25 ऑक्टोबर मेरेन ह्या वेंचणुके खातीर मेळटले अर्ज करपाक. 28 ऑक्टोबराक अर्जाची जातली छाननी आनी मतदान जातले 13 नोव्हेंबराक. हरियाणात क्रॉनिक किडनी रोग्यांक फुकट मेळटली डायलिसीस सेवा. हरियाणाचे मुखेलमंत्री नायब सिंग सैनी हांणी दिल्ली पत्रकार परिशदेंत म्हायती. बालविवाह संबंधान सर्वोच्च न्यायालयान जारी केल्या सुनावणी. बालविवाह आळाबंद घालपा खातीर प्रभावीत कृती करपाची आसा गरज. मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड खंडपीठान उक्तायलें मत. रेल्वे प्रवासाच्या आरक्षणाची आगावूक कार्यमर्यादा आता जातली उणी. प्रवाशांक आता प्रवासाच्या 60 दिसां पयलीं करपाक मेळटलें आरक्षण. येता त्या 1 नोव्हेंबर 2024 सावन ताची जातली अंमलबजावणी. भारत आनी न्यूझीलंड मदीं बंगळुरूंत सुरू आशिल्ल्या पयल्या क्रिकेट कसोटी खेळान आयज तिसऱ्या दिसा न्यूझीलंडाचो पयलो खेळ 402 धांवड्याचेर सोंपलो. भारताचो दुसऱ्या खेळान 3 गडी वगडावन केल्या 231 धांवड्यो. आता खबरो विस्तारान. झारखंड विधानसभा वेंचणुकेच्या पयल्या पांवड्यावेली अधिसुचोवणी आज जारी जाली. 25 ऑक्टोबर मेरेन ह्या वेंचणुके खातीर अर्ज करूंक मेळटा, जाल्यार 28 ऑक्टोबराक अर्जाची छाननी जातली. तशेंच 30 ऑक्टोबर मेरेन अर्ज फाटीं घेवपाक मेळटले. झारखंडान पयल्या पांवड्यार 43 मतदारसंघांत 13 नोव्हेंबर दिसा मतदान जातलें. राज्यान भाजपा, AGSU, संयुक्त जनता दल आणि चिराग पासवान हांच्या LGP पक्षान आघाडी केल्या. झारखंडान 68 जाग्यांचेर भारतीय जनता पक्ष वेंचणूक लढयतले, जाल्यार बाकीच्यो सुवातो सहयोगी पक्षाक दितले. शिवराज सिंग चौहान हांणी आयज घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेंत ह्या विशीं अदीक म्हायती दिली. विकास और सुशासन का प्रतीक है. झारखंड में भी चुनाव का बिगुल बज चुका है. इंडी गठबंधन की सरकार ने झारखंड को तबाही और बर्बादी के कगार पर पहुंचा दिया है. झारखंड के ये चुनाव सत्ता पर कौन काबिज होगा केवल इसका चुनाव नहीं है. ये झारखंड की अस्मिता बचाने का चुनाव है. झारखंड में माटी, बेटी, रोटी बचे, नौजवानों के रोजगार सुरक्षित हो, महिला सशक्तिकरण हो, गरीब कल्याण हो, किसानों का उद्धार हो और भ्रष्टाचार का हम सफाया कर पाए, सुशासन और विकास दे पाए. हरियाणात क्रॉनिक किडनी रोग्यांक फुकट डायलिसीस सेवा मेळटली अशें हरियाणाचे मुखेलमंत्री नायब सिंग सैनी हांणी आयज घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेंत सांगलें. आयज जाल्ल्या मंत्रिमंडळाच्या बसकेन हो निर्णय घेतला अशें तांणी सांगलें. तांच्या सरकारान इमानदारीन लोकांची सेवा केल्ली आसा, देखून लोकांनी तांकां परत निवडून हाडल्यात. काँग्रेसीन खेळगड्यांची, युवकांची आनी शेतकामत्यांची फसवणूक केल्ली आसा अशें तांणी मुखार सांगलें. एक इस प्रकार की बीमारी है कि व्यक्ति को एक डायलिसिस कराने में लगभग 2500 रुपये का खर्चा उसका आता है. महीने में कोई 4 भी कराता है, 6 भी कराता है, 7 भी कराता है. लगभग 20 से 25 हजार रुपये महीने का उसका खर्चा वो आता है. अब ये सारा का सारा खर्चा हरियाणा सरकार तुरंत प्रभाव से वो लागू हो गया है. हरियाणा प्रदेश के किसी भी हॉस्पिटल में अब व्यक्ति को ये खर्च नहीं उठाना पड़ेगा. हरियाणा सरकार इस खर्च को वहन करेगी. ये मैंने सबसे पहले निर्णय लिया है. आमचे सरकार कांयच काम करना असो काँग्रेस पक्षान लोकांमदी भ्रम निर्माण केला. तशेंच शेतकारांक तांणी भडकायला अशें नायब सिंग सैनी हांणी सांगलें. काँग्रेसीन हरियाणांतल्या खेळगड्यांचो फकत वापर केला असो आरोप तांणी केलो.
उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड हांणी आयज नवी दिल्लींत विज्ञान भवनांत राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाच्या स्थापणूक दिसा निमतान आयोजीत केल्ल्या कार्यावळींत वांटो घेतलो. संविधान हे सगळ्या नागरिकांक न्याय आनी समानता प्रदान करता. खंयच्याय प्रकारचो भेदभाव हो मानवाधिकारांच्या मूळ तत्वांच्या आड येता. लोकांनी मानव अधिकारांच्या उल्लंघनाक विरोध करून जाय अशें ह्या वेळार उपस्थितांक संबोधित करतना उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड हांणी सांगलें. This year, the World Human Rights Day theme is equality, reducing inequalities and advancing human rights. Equality has to be understood as it is beyond definition as such. However, indisputably, at the core of equality is that all human beings are born free and equal in dignity and in rights. Religion, race, color, sex, status or other facets are merely superficial. Discrimination in any form is challenging to core aspects of human rights. गोंयांत पर्यटन महोत्सव निकतो सुरू जाल्लो आसा. ह्या फाटभुंयेर पणजेच्या पुलीस खात्यान क्रूज ऑपरेटरां वांगडा एका खासा बसका आयोजीत केल्ली. ह्या बसकेन तांकां कामगारांची पडताळणी करपाचो आदेश दिलो. खेरीज संबंदीत सरकारी खात्या कडल्यान आवाजाची परवानगी घेवपाक फर्मायले आनी म्युझिक रातच्या 10 वरां मेरेन बंद करपाक सांगले. सुरक्षतेचे सगळे नेम पाळपाचे तांकां आदेश दिल्या. दिव्यांगा खातीरचे खासा लक्ष दिवपा खातीर तांकां सुचोवण्यो केल्ल्यो आनी पर्यटकांक खंयच्याच तरेचे त्रास जावचे न्हय हाची जतनाय घेवपाक सांगले. पर्यावरण मंत्री अलेक्सियो सिक्वेरा हांणी आयज पर्वरेंतल्या मंत्रालयान सेंट फ्रांसीस झेवियराच्या 18व्या एक्सपोजिशनाच्या संबंधान आयोजीत केल्ल्या बसकेन वांटो घेतलो. ह्या बसकेन कुमारजुवेचे आमदार राजेश फळदेसाय, मुखेल सचिव पुनीत कुमार गोयल, संदीप जैकेस, अरुण कुमार मिश्रा, उत्तर गोंय जिल्लोधिकारी डॉ. स्नेहा गीते, दक्षिण गोंय जिल्लोधिकारी अश्विन चंद्रू, माहिती आनी सूचना खात्याचे मुखेली दीपक बांदेकार, कामगार आयुक्त डॉ. लेविन्सन मार्टिन्स आनी हेर पुलीस अधिकारी तशेंच इगर्जेचे प्रतिनिधी हजर आशिल्ले. ह्या बसकेन वेगवेगळ्या खात्याच्या मुखेल्यांनी आपल्याक दिल्ल्या कार्याविशींचो अहवाल सादर केलो. सगळे काम वेवस्थीतपणान सुरू जावचे हे खातीर एक मॉक ड्रिल करतले अशी माहिती संदीप जैकेस हांणी दिली. ह्या बसकेन कदंबा बसीचे वांटप, मान्यताय पासा खातीर वर्गीकरण, आपत्ती वेवस्थापन, वैजकीय सेवा, प्रवाशांक खातीर रांदपाची सुवात आनी कोयराचो विलो लावप ह्या साबार विशयांचेर भासाभास जाली. इगर्जेच्या प्रतिनिधींनी वांगड्यांचे उपकार मानून सांगले सगळी कामां थारायल्ल्या वेळा प्रमाण पुराय जातली. ह्या वेळार सेंट फ्रांसीस झेवियर संबंधान 18व्या एक्सपोजिशना खातीर एक संकेतथळाचो शुभारंभ समितीचे समन्वयक रेव्हरंड फादर हेनरी फाल्कांव हांचे हस्तुकीं जालो. आयज बाल विवाह संबंधान सर्वोच्च न्यायालयान सुनावणी जाली. मुखेल न्यायाधीश डी.वाय. चंद्रचूड, न्यायमूर्ती जे.बी. पारदीवाला आनी न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा हांच्या खंडपीठान बाल विवाह आळाबंद घालपा खातीर प्रभावीत कृती करपाची गरज आसा अशें सांगलें. बाल विवाह आळाबंद हाडप आनी नाबालिग चलयांची सुरक्षा दिवपाच्या दिकेन असले गुन्यांवकारांक खर दंड दिवपाची गरज आसा. ह्या बालविवाह कायद्यान कांय उणाव आसात, हे उणाव सुदारपाची गरज खंडपीठान उक्तायल्या. उत्तराखंडान समान नागरी संहिता चलणुकेन हाडपाचो प्रयत्न चल्ला. आदले मुखेल सचिव शत्रुघ्न सिन्हा हांणी UCC नेमांचे आयज सचिवालयान मुखेलमंत्री पुष्कर सिंग धामी हांचे कडेन मसुदो सुपूर्द केलो. मंत्रिमंडळाची मंजुरी मेळ्ळ्या उपरांत हो कायदो राज्यांत लागू जातलो अशें मुखेलमंत्री पुष्कर सिंग धामी हांणी सांगलें. हो कायदो सगळ्यां खातीर समान आसा, त्या खातीर कोणेच भिवपाची गरज ना अशें मुखेलमंत्र्यांनी मुखार सांगलें.
श्री शत्रुघ्न सिंह जी, जो आप सभी लोग उनको जानते हैं, हमारे राज्य के मुख्य सचिव रहे हैं, वरिष्ठ IAS अधिकारी रहे हैं, तो उनके अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया। उस कमेटी के साथ अन्य लोग भी सम्मिलित हुए और सरकार के विभिन्न विभागों के लोगों ने, और मनु गौड़ जी, सुरेखा डंगवाल जी, जो हमारे पहले की जो ड्राफ्ट बनाने वाली कमेटी थी, उनके मेंबरों ने भी इसमें अपनी सेवाएं दी। इसके साथ साथ हमारे अधिकारीगणों ने भी, हमारे कर्मचारियों ने, अनेक विद्यार्थियों ने भी, जिनको आप देख रहे होंगे, क्योंकि यहाँ पर कुछ लोग आए थे और कुछ लोग नहीं आ पाए, तो इसको बनाने में रात दिन का प्रयास किया। अथक प्रयास करने के बाद आज ये 18 अक्टूबर को ये नियमावली आप सबके सामने ही हम लोगों को मिल गई है, मुझे दे दी है उन्होंने, सरकार को मिल गई है। उन्नाव हांगासर पुलिसांनी छापो मारून नकली नोटी जप्त केल्यो। पोलीस अधीक्षक दीपक भुकर हांणी सांगले की नकली नोट छापी 2 आरोप्यांक अटक करून तांचे कडल्यान नकली नोटो जप्त केल्या। ते 30,000च्या खऱ्या नोटा बदला 1 लाख रुपया दिताले। वो डिमांड बेस्ड वो करते थे, तो क्योंकि फेक इंडियन करेंसी सप्लाई करने के लिए पहले ग्राहक ढूंढते थे और उनको बताते थे कि 30,000 रुपये में हम फेक इंडियन करेंसी 1 लाख देंगे। तो उसी के बेसिस पे कुछ इनपुट्स मिली थी और हम जब पुलिस टीम चेक कर रही थी तो उसी दौरान ये गिरफ्तार हुए। जैसे मैंने बताया कि ये लखनऊ और हरदोई के रहने वाले हैं। अभी क्योंकि इनिशियली इन्होंने बताया कि ये उन्नाव की तरफ सप्लाई करने आ रहे थे, तो हो सकता है इन्होंने अन्य जनपदों में भी की हो, तो वो चीज़ें भी हम साक्ष्य जुटा रहे हैं और उसमें कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंग हांणी आयज मन की बात प्रश्नमंजुषेच्या सर्तीचे उक्तावण केले। 10 वर्सां युवकांक ताचो मान सन्मान परतून मेळ्ळा अशें ह्या वेळार उलयतना तांणी सांगलें। In the last 10 years under Prime Minister Modi, they have regained their lost esteem. Because the children would not recall, but their teachers can remind them before 2014 what was the scenario. Most of our students, most of our youth, even from Kerala, waited for the first opportunity to go abroad. Because they thought there were no opportunities here. Because they thought there would be discrimination here. Prime Minister Modi has given that level playing field to every youth, and the youth has been able to demonstrate his talent not only domestically within the country but even outside. Today, if he gives his introduction as Indian, his job prospects increase. आता घेऊया एक लहानसो विसव। ये है योग यात्रा, ये संयोग यात्रा, ये है योग यात्रा। योगाभ्यास से आपके मन और शरीर में एक ऐसी शक्ति या ऊर्जा उत्पन्न होती है जो आपको ऐसी ताकत देती है जिससे आपके शरीर में कोई रोग, कष्ट और व्याधि नहीं पनपने देती। देखिए आरोग्य योग प्रतिदिन प्रातः 7 बजे, पुनः प्रसारण रात 11:30 बजे, सिर्फ DD नेशनल पर। देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। बॉलीवुड या हॉलीवुड, बीते दिनों की याद, इस हफ्ते बॉक्स ऑफिस का हाल, OTT पर है किसकी धूम, थर्सडे मॉर्निंग है मनोरंजन से भरपूर। DD मॉर्निंग शो सोमवार से शुक्रवार सुबह 8 बजे दूरदर्शन पर। विसो उपरांत येवकार पळोवया मुखावेले खबरो। बिहारान सोरोबंदी आसून लेगीत विषारी पेय पदार्थ पिल्ल्यान 28 जाणांक आतां मेरेन मरण आयलां। हातूंत दोशी आशिल्ल्या 8 आरोपींतल्या 3 जाणांक आतां मेरेन अटक केल्या। ह्या विषारी पेयान मिथाल अल्कोहोल आनी इंडस्ट्रियल स्पिरिटाचें प्रमाण चड आशिल्ले, हाका लागून हजारांनी लिटर सोरो नश्ट केला। युद्धाच्या नव्या प्रकारा खातीर संरक्षण क्षेत्रांत नवी आव्हानां उबी जाल्यात अशें संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग हांणी म्हळां। संरक्षण संशोधक आनी विकास संस्थे वतीन आयोजीत डेअर टू ड्रीम 5.0 ह्या नव्या सर्तीचें उक्तावण करतना ते उलयताले।
तंत्रज्ञानाच्या उदरगतीक लागून ड्रोन, सायबर युद्ध, जैविक शास्त्र अशे नवनवीन मार्ग लढाई खातीर वापरतात. अंतराळांतली संरक्षण व्यवस्था हे सुद्धा नवे आव्हान आशिल्ल्याचे तांणी सांगले. ह्या फाटभुंयेर युवकांनी आनी खाजगी क्षेत्रांनी संरक्षण मळार फुडारपण करचें अशें तांणी उलो मारलो. आ गया है कि डिफेंस सेक्टर में प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी को अब लीड लेना चाहिए. पार्टिसिपेशन की बात नहीं कर रहा हूं, बल्कि प्राइवेट सेक्टर को अब लीड लेना चाहिए. ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि प्राइवेट इंडस्ट्री के अंदर तेजी से हो रहे परिवर्तनों को न सिर्फ एब्जॉर्ब करने की क्षमता है, बल्कि नई चीजें क्रिएट करने की भी उनके अंदर क्षमता है. दिल्ली सध्या धोक्याची चादर पातळ्या. केंद्रीय प्रदूषण बोर्डाच्या प्रमाण आयज सकाळी वायू गुणवत्ता सूचकांक 292 पाविल्लो. देखून शाराची वायू गुणवत्ता खूप वायट स्थितीन आशिल्ली. भाजपाचे फुडारी मनोज तिवारी हांणी ह्या संबंधान अदीक माहिती दिली. पोल्यूशन जानलेवा हो रहा है. नदी के पोल्यूशन से लेके हवा के पोल्यूशन तक दिल्ली का जीना दूभर है. सांसें फूल रही हैं. अभी तो शुरुआत ही है. अभी देखिए आगे क्या क्या होगा. बस हम यही भगवान से प्रार्थना करेंगे किसी तरह ये 4-5 महीना दिल्ली बचे. 4 महीना बाद चुनाव है. मैं तो दिल्ली से लगातार प्रार्थना कर रहा हूँ इन सारी समस्याओं का निदान निकाला जाए और एक बार बीजेपी को मौका मिले जिससे दिल्ली को हम दिल्ली बना सकें. रेल्वे प्रवाशाच्या आरक्षणाची आगाऊ कार्यमर्यादा आता उणी केल्या. आता प्रवाशांक प्रवासाच्या 60 दिसां पयलीं आरक्षण करपाक मेळटले. येता 1 नोव्हेंबर 2024 सावन ताची अंमलबजावणी सुरू जातली अशें रेल्वे मंत्रालयान कळीत केला. सध्या प्रवासाच्या 120 दीस पयलीं म्हळ्यार 4 म्हयने पयलीं आरक्षण करपाक येता. ह्या निर्णयाचो सध्या तिकेट आरक्षीत केल्ल्या प्रवाशांचेर कांयच परिणाम जावचो ना. प्रदेशी प्रवाशां खातीर आरक्षणाची कार्यमर्यादा पयले सारकी 365 दीस आसतली. 5 कोटी रुपया दिले ना जाल्यार चित्रपट क्षेत्रांतलो नामनेचो अभिनेता सलमान खान हाची हत्या करपाची धमकी पुलिसांक मेळ्ळ्या. ह्या धमकेन तांणी लॉरेन्स बिश्नॉय हाचे कडेन दुश्मनी सोंपोवपाची किंमत 5 कोटी आशिल्ल्याचें सांगलां. महाराष्ट्रातल्या विधानसभा सुवाता संबंधान निर्णय जाल्लो आसा आनी कांय सुवातांचे निर्णय जावपाचे उरल्या. राज्य प्रदेश काँग्रेस फुडारी हाचे निर्णय घेवपाक सक्षम ना. देखून तांणी काँग्रेसचे फुडारी राहुल गांधी हांचे कडेन संपर्क साधला अशें शिवसेना उद्धव ठाकरे गटाचे प्रवक्ते संजय राऊत हांणी सांगले. आज मैं राहुल गांधी जी से भी बात करूंगा और जो रुका हुआ फैसला है सीट शेयरिंग के बारे में उसको गति मिलनी चाहिए. उसके बारे में हम उनसे आज बात करेंगे. सुबह बात हो गई है. बहुत सी सीटों पर फैसला हुआ है. कुछ सीटें ऐसी ही जिसके ऊपर फैसला नहीं हो रहा. कांग्रेस, एनसीपी, शिवसेना और हमारा अलायंस पार्टी है. समाजवादी पार्टी, कम्युनिस्ट, हमारे यहाँ एक शेतकरी कामगार पार्टी है. अब टाइम कम है तो महाराष्ट्र के नेता है वो निर्णय लेने में सक्षम नहीं, ऐसा मुझे लगता है कि बार बार उनको दिल्ली में लिस्ट भेजनी पड़ती है, फिर चर्चा होती है. अब वो समय निकल चुका है. हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी फैसला हो. आता घेऊया एक लहानसं विसू. ये है योग यात्रा, ये संयोग यात्रा, ये है योग यात्रा.
योगाभ्यास से आपके मन और शरीर में एक ऐसी शक्ति या ऊर्जा उत्पन्न होती है जो आपको ऐसी ताकत देती है जिससे आपके शरीर में कोई रोग, कष्ट और व्याधि नहीं पनपने देती। देखिए आरोग्य योग प्रतिदिन प्रातः 7 बजे, पुनः प्रसारण रात 11:30 बजे। सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। देखिए अयोध्या में श्री रामलला मंदिर से नित्य आरती का सजीव प्रसारण प्रतिदिन प्रातः 6 बजे डीडी नॅशनल पर। विसोपरान येवकार पळोवया मुखावेली खबरो। भारत आणि न्यूझीलंडमध्ये बंगळुरून सुरू आशिल्ल्या पहिल्या क्रिकेट कसोटी खेळान आयज तिसऱ्या दिसा न्यूझीलंडाचो पयलो खेळ 402 धांवड्याचेर सोंपलो। भारताचो पयलो खेळ 46 धांवड्याचेर सोंपिल्लो। पहिल्या खेळान न्यूझीलंडाक 356 धांवड्याची आघाडी मेळ्ळ्या। सचिन रवींद्रच्या शतकी खेळाच्या बळार न्यूझीलंडाक एक धाव संख्या उबारपाक शक्य जालें। भारताचो दुसरो कसोटी खेळ सुरू जाला। निमणी खबर हातान आयली तेन्ना भारतान 3 गडे वगडावन 231 धांवड्यो काडल्या। नेमबाजपटू विवान कपूर हांणी संवसारीक करंड सर्तीच्या निमण्या खेळान कांस्य पदक जोडले। आंतरराष्ट्रीय मळार पदक मेळिल्ले खातीर विवान हांणी खोस उक्तायल्या। लॉस एंजलस हांगा जावपी ऑलिंपिकान पदक मेळोवपाचें ताचें सपन आसा अशी इच्छा तांणी उक्तायल्या। कॉन्फिडेंस बूस्ट है मेरे लिए कि मैं सीनियर मेडल जीता हूँ पहला मेरे लाइफ का, और अब मेरे को यही है कि अब जो कोच ने मेरे लिए प्लान बनाया हुआ है ओलंपिक्स तक मेरे को उसको फॉलो करना है, एंड देन बाय गॉड्स ग्रेस। आता पळोवया आयचे तापमान। पणजे वेधशाळेन कळीत केला त्या प्रमाणे आयचे चडांत चड तापमान 28.4 अंश सेल्सियस जाल्यार उण्यांत उणें तापमान 24.8 अंश सेल्सियस इतलें नोंद जाला। खबरो सोंपोवच्या आदी परतून एक फावट पळोवया मुखेल खबरो। झारखंड विधानसभा वेंचणुकेच्या पहिल्या पावंड्यावेली अधिसुचोवणी आयज जाली जारी। 25 ऑक्टोबर मेरेन ह्या वेंचणुके खातीर मेळटले करपाक अर्ज। 28 ऑक्टोबराक अर्जाची जातली छाननी आनी मतदान जातलें 13 नोव्हेंबराक। हरियाणा क्रॉनिक किडनी रोग्यांक फुकट मेळटली डायलिसीस सेवा। हरियाणाचे मुखेलमंत्री नायब सिंग सैनी हांणी दिली पत्रकार परिशदेंत म्हायती। बाल विवाह संबंधात सर्वोच्च न्यायालयान जाली सुनावणी। बाल विवाह आळाबंद घालपा खातीर प्रभावीत कृती करपाची आसा गरज। न्यायाधीश DY चंद्रचूड खंडपीठात उक्तायलें मत। रेल्वे प्रवाशांच्या आरक्षणाची आगाऊ कार्यमर्यादा आता जाली उणी। प्रवाशांक आता प्रवासाच्या 60 दिसां पयलीं करपाक मेळटलें आरक्षण। येता त्या 1 नोव्हेंबर 2024 सावन ताची जातली अंमलबजावणी। भारत आणि न्यूझीलंडमध्ये बंगळुरून सुरू आशिल्ल्या पहिल्या क्रिकेट कसोटी खेळान आयज तिसऱ्या दिसा न्यूझीलंडाचो पयलो खेळ 402 धांवड्याचेर सोंपलो। भारताचो दुसऱ्या खेळान 3 गडी वगडावन केल्या 231 धांवड्यो। पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आता तुम्ही सामाजीक संकेतथळाचेर पळोवंक शकता। ते खातीर आमच्या एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी, फेसबुक पेज DD न्यूज पणजी आणि यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाचेर पळोवंक शकता। तशेंच DD चॅनल आता टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 97 आणि डिश TV चॅनल क्रमांक 1228 चेर पळोवंक शकता। इतल्यानी खबरापत्र हांगा सोंपता। परत मेळुया फाल्यां सांजे 4 वरांच्या खबरापत्रान। नमस्कार।
गणपति